जेजू क्रिस्तांतय मगाच्या भावा भयणीनो तशेंच भुरग्यानो, मागणें बरवसो सडयता म्हणल्या विशयाचेर तोडो नियाळ करूंक आमी हांगासर आसां. हें वरस बरवशाचें वरस म्हणून आमी जायतीं कार्यक्रमां मांडून हाडल्यांत आनी हाचे सांगाता आमचें मागणें तें आमकां बरवशाचें जावं दी म्हूण आमी आशेतां. थोड्यांनी म्हज्या लागीं आनी तुमच्या लागीं जायते फावटी सांगलें आसा, आमी जायतें मागलें, कितलें मागणें केलें तरी कांय प्रयोजन जालें ना. कितलीं मिसां दिलीं, आंगवण केली, सबार पोवन शेताक आमी गेल्या पूण मागलें मेळना. हें कित्याक अशें घडटा म्हणून आमच्या लागीं सबार जाण विचारतात. देव आमची मागणी आयकता गे, देवाक आमचो हुस्को आसा गे, असलो दुबावय जायते फावटी लोकांनी उसारलो आसा. दुसऱ्यान लोक आजकाल विविध जाग्याक धांवता, थंय हांगासर अजापां घडटात. कोण एकलो ब्रदर गूण करता खंय, फादराक गूण करता खंय, आनी पिडेस्त उठोवन चलतात खंय, शेजारच्या मनशाची पिडा गूण जाता खंय. अशें जाता म्हणून तांकांय कांय अजापां जायना जाल्यार, असर्यां जायना जाल्यार तवळो मनीस निराश जातात. मगाच्या भावा भयणीनो, जर आमी मागणें कितें म्हूण स्पश्ट समजलें जाल्यार आमच्या जिवितांत बेजाराई निराश भोगूंक साध्यच ना. कित्याक आमच्या चलत्या जिवितांत मागणें म्हळ्यार मागचें म्हूण अर्थ, विचारचें म्हूण अर्थ. कितें विचारचें? वस्तू संगती संवसाराच्यो हें सक्कड आमी विचारचें. देखून असल्या चिंतपान आमी मागता जाल्यार आनी आमी पोवन शेतां वेता जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां जायते फावटी निराश, बेजाराय आनी सलोनी आसतलीच. देखून पयल्या सुवातेर मागणें म्हळ्यार कितें तेनूच संगती हांव मोठ्यान सांगता. पयल्या सुवातेर मागणें म्हळ्यार देवा लागीं आसचो आमकां संबंद. जर हो संबंद आमी आसा करिना तो वळो आमचे मागणें व्यर्थ. आनी हो संबंद एका घडयेन एका वर्सान जावचो न्हय. आमच्या मनशा जिवितांत आमी एका मनशाक पातयेनेचे विश्वासाचे केदाळ जाता. एक फावटी पळोवन तो मनीस आमकां विश्वासाचो जायना, पातयेनेचो जायना. बगार त्या मनशा लागीं सबार फावटी उलयल्या उपरांत, साळावळ केल्या उपरांत आमचो संबंद तो आनी चड आमी घट करता आनी त्या मनशाचेर आमकां विश्वास वा पातयेनी येता म्हणसर तो आमकां लागशिल्लो जायना. केन्ना तो आमकां विश्वासाचो जाता ताचे उपरांत आमी ताच्या लागीं कितेंय सांगूंक, कितेंय करूंक तयार. देखून देव कोण म्हूण आमी जाणाव जाल्यार ताचे लागीं आमकां संबंद वाडटा. कोणें म्हाका रचला, कोण म्हाका पोसता, कोण म्हाका सांबाळटा, कोण म्हाका ताच्या उदारपणान दिता, तो देव कोण म्हणून आमी समजल्या ताच्या चड ताका आमी अनुभव केलो त्या दाळा आमकां देवा लागीं संबंद सडटा. देखून आमचें मागणें कशें? परण्या सोल्ल्यांत तोबियास म्हणलो, देव भिरांतेचो आनी मागण्याचो व्यक्ती आसलो आनी ताणें देवा लागीं मागणें केलें, सादें मागणें. आनी काजाराच्या आदल्या राती ताणें मागलें तें मागणें भोव अपुरबाचें, सुम्यातय ताचो संबंद, विश्वास आनी चड करचें. स्वार्था खातीर, आबलेसा खातीर तो मागणें करिना. बगार देवाचें नांव वर्तें जावं आनी हाचे मरिफात ताका शांती समाधान लाभोवंक तो मागता. दुसऱ्यान मागणें म्हळ्यार देवाक आयकुचें. चडांत फावटी कितें जाता मागणें म्हळ्यार आमी उलोवचें, उतरां घडये घडये जायतीं उतरां, पूण कोणाक आजकाल आयकूंक नाका. जावं कुटुंबांत, घरांत, इगर्जेन आमकां सगळ्यांक उलोवंक जाय. कोण उलयल्यार मोदें दाय करून ताका आनिल्लें उलोवंक आसा आमकां. देखून मागणें म्हळ्यार आयकुचें. थोडो वेळ मौनपणांत आमी करचो. जावं आमी इगर्जेक वेतना, साक्रामेंता मुखार वेतना, ह्या शांतपणांत आसतना देव कितें आमच्या लागीं उलयता, तो कितें आमकां सांगता, पवित्र आत्म्याचो ताळो कसलो. जर आमी तें आयकलें जाल्यार देव कितें आमकां सांगता आनी त्या प्रमाणे आमकां करूंक साध्य जातलें.
देखून आमच्या जिवितांत थोडो वेळ आमी बरे विंगड करसूंक जाय. मौनपणांत शांतपणांत देव उलयता. आवाजांत मात्र न्हय पूण शांतपणांत या सामून आमकां परनो सल्लो आमकां जायते कडेन सांगता. आनी तिसरें मागणें म्हळ्यार देव कितें सांगता तें आमी करचें. मागणें आमचें सगळें जिवीत न्हय पूण आमच्या जिविताचो एक वांटो मागणें हें उडासान दवरचें आमी. आमच्या जिविताचो एक वांटो मागणें आनी ताचे उपरांत कितें आसा हेर देव कितें आमकां सांगता पवित्र सभे मरिफात पवित्र पुस्तकां मरिफात वडिलां मरिफात आमकां सांगता तें आमी मोगान करचें. आमची खुशी न्हय बगार देवाची खुशी आमी जारी करची. देखून मीस जाल्या उपरांत खंय एका फिरगेजेन गाराटो जालो खंय फिरगज गोळी पारिशादेर मीस जाल्या उपरांत आनी तवळो विचारलें हें मीस खाल्याक आमी भेटयल्लें. सगळें मिसा वेळार कुंभाराच्या पयलें सुम्यान जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या सांग म्हळें शांती तुमकां दवरता म्हजीच शांती तुमकां दिता म्हणून आनी आमी सगळ्यांनी आमेन म्हळें आनी मीस जाल्या उपरांत गाराटो जालो. जर अशें जाता जाल्यार आमी देव कितें सांगता तें आमी पाळिना. देव सांगता आमी ताचे प्रमाणे पाळटा जाल्यार आमी बरोवशाचे व्यक्ती जाता. मगाच्या भावा भयणीनो आमकां मागिल्लें कित्याक मेळना तें आमी समजून घेवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी मागिल्लें सक्कड आमकां मेळ्ळ्यार आमकां बरें जावच्या की चड वायट जाता. बरें जावच्या की चड वायट जाता. मनीस स्वार्थी जाता. तुमी पळया मनशाक कोणाक आपलेस आसा स्वार्थ आसा तो कशें हेरांक मस्ती तागी म्हणून. आमच्या परिसरांत पळया आमच्या गांवांत पळया कितल्यो कोर्ट केसी कितलीं झगडीं कित्याक स्वार्था खातीर. आपूण व्हड आपूण बळवंत म्हज्या लागीं सक्कड आसा देखून सक्कड देवान आमकां दिलें जाल्यार आमकां स्वार्थ सडटा आनी देवाचो उडास विसरता. दुसरें आमी दुबावान मागल्यार देव आमकां दिना. आमकां दुबाव देव दिता गी ना गी म्हणलें. देखून पळयत पुस्तक आमकां तो व्हड उडास करता. बरवशान आनी विश्वासान आमी मागिल्लें तो आमकां खंडीत दिता. आनी तिसरें आमकां मेळिल्ले वरवीं हेरांक वायट करता. हंकारान आमी हेरांक मस्तितावन देखून आमकां बरेंपण जाल्यार आमी ताचो परिणाम हेरांचेर वायटाक वापरता देखून आमकां मागिल्लें मेळना. आनी चवथ्यान आमकां त्या वस्तूची गरज आसना. आमी मागता जावं पुरो पूण तें आमच्या स्वार्था खातीर. पूण जाय की आमकां कितें गरज आसा तें देव लाभयता. आनी निमाणें आमी मागिल्लें तें देवाच्या कुशे प्रमाणे आसल्यार तें देव आमकां दिता. जर देवाच्या कुशे प्रमाणे ना देवाक खुशी ना देव खंडीत दिना. देखून किर्तनकार म्हणटा देवान खुशी वेल्या शिवाय मनशान बांदचें सगळें व्यर्थ. खंयचें काम आमच्या पंथा पावना तें देवाकी खुशी ना म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. देवाच्या खुशे प्रमाणे आसलें आमकां तें मेळटा. तर आमी कशें मागा जाय हो गरजेचो विशय. आमी कशें मागा जाय. आयची सुवार्थ आमी आयकली. आयच्या सुवार्थेंतल्या एका विधव स्त्रीची काणी आमी आयकली. तिकाय तिचो एकलो शेजारी सदांच दोस्ता म्हणून ती निती करतारशीन गेली ज्या करशीन गेली आनी ताच्या लागीं वचून म्हणाली म्हाका एक नीत कर दी. आनी तो वळो तो निती करता म्हणालो आपणाक तुका नीत कर दिवंक जायना. पूण तो वळ आनी परत ती परतून ताचे जरशीन गेली. ताका विरार करूंक लागली. आनी तो नितीकर्ता कितें म्हणालो निमाणें तिणें विचारिल्लें म्हाका करूंक जायना जाल्यार तिची विराराय सोंसूंक नासतना हांव तिका नीत करून दितलो. मगाच्या भावा भयणीनो आमी मागचें एका घडयेक एका दिसाक न्हय. आमचें मागणें तें निरंतर जाय जाय. आनी आमी मागता आसतना आमकां कन्विक्शन जाय जाय. कन्विक्शन म्हळ्यार आमी समजून हट धरून म्हणलें बरी मागा जाय. थोड्यांनी म्हाका म्हणलें आसा मारेकार पीड आयिल्ल्या वेळार आमी मागचें कशें आमी आकाश उक्तें जावचें बरी मागा जाय म्हणून. आकाश वा सर्ग उक्तें करून देवाची बेसांवांतल्यान देवा जाय देखून तशें आमी मागा जाय. निरंतर कळमेत नासतना आमी मागोवंक जाय. आमकां सगळ्यांक सरकारी दफ्तरां वचून अनुभव आसा. तुमी पंचायती गेल्यार टावन पंचायत कॉर्पोरेशन मुडाक गेल्यार तुमची कामां जाय जाल्यार कितले पटी वचाचें.
आज एक गेलो फायल खान घेवन थंय येताना तो मनीस ना, दुसऱ्या दिसा तो मिटिंगाक गेला, तिसऱ्या दिसा गेल्यार तो रजा. आमी सोडटांगी सोडना परतून आनी परतून आमचें काम जाय जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफिसांत ह्या विधो स्त्री बरी आमी करी जाय, परतून आनी परतून आमी वचा जाय आनी आमी येता कित्याक आमचें काम जाय जाय. मागणें म्हळ्यार तशें एका घडयेन एका दिसान तें मेळ्ळें म्हणून न्हय, बगार आमी निरंतर रितीन मागा जाय. परण्या सोल्ल्यांत निरंतर मागणें करच्याक थंयसर आमकां थोडे दाखले आसात. आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत मेळटा जाकोबान देवा लागीं बेसांव मागच्याक तो झगडलो. देवाच्या मनशान जाकोबाच्या पेंकडाक खोट मारून ताच्या पेंकडाची कीळ सुकयली, तरी जाकोबान सोडलें ना. आपूण चलवलो, आपूण अस्कल जालो म्हूण. पूण जाकोब तो म्हणालो, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या शिवाय हांव तुका वचोंक सोडचो ना. सगळी रात तो जाकोबाडे झगडलो आनी जाकोबान त्या देवाच्या मनशाक सोडूंक ना, म्हळ्यार देवाक ताणें सोडूंक ना. म्हजेर बेसांव घाल्या शिवाय हांव तुका वचोंक सोडचो ना म्हणालो आनी ताका बेसांव मेळ्ळें. मार्काच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत एक तावन मुखल्या वळेरेंत कानानगारन स्त्रीच्या दुवेच्या देंवसाराक दवंडायल्लें घडीत आमी आयकता. ती कानानगारन स्त्री आन बाबाडती आपल्या दुवेक देंवसार लागला देखून ताका दवंड जाय म्हणून जेजू लागीं ती आयिल्ली. ती एक आन बाबाडती आनी जेजून तिका म्हळें, भुरग्यांचो उंडो खाण सुन्यांक दिवचो सारको न्हय. म्हळ्यार हांवें तुका गूण करूंक म्हाका कांय संबंद आनी ऑब्लिगेशन कांय दो ना. पूण ती स्त्री परत आनी परत ताच्या पांयांक पडोन परत लागली आनी तिणें कळमीत नासतना परतलें देखून जेजून तिका गूण केलें, तिच्या दुयेचो देंवसार दवंडायलो. मार्काच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा 2ऱ्या अध्यायांत आर मारल्या व्यक्तीक जेजून गूण केल्लें घडीत 6 जाणां मनशांनी आरिगाराक पाक्या तावन सकला दवयलें. मुख्यान लोकांची खेट आसली देखून भितर रिगोवंक जावना, तरी तांणी तांचे प्रयत्न सोडूंक ना. आमी कितें करता, आमकां जायना जाल्यार थंयच रावता, पूण ह्या 6 जाणांनी सोडूंक ना. वयर तावन ताका सकला दवयलें आनी जेजून ताका गूण केलें आनी म्हणालो, व्हरतो तुजो भावार्थ. त्या मनशाच्या भावार्था लागून आरिगाराक गूण केलें. मगाच्या बाबा भयणीनो, देव मनशांनी ताका विराराय केलां देखून तो दिना, तें आमी उडासान दवरचें. बगार मनशाचो मोह करता देखून तो दिता. हें सांव पावल बोवा परबयान आपल्या पत्रांत सांगता. तो तिमोथीक बरोवन म्हणटा, तुजो उडास हांव काडटना देवाक हांव हर एक पावटी अर्गां दिता आनी सकडा पासत हांव मागता. म्हूण धरून तो कोलसाकारांक बरयल्या पत्रां म्हणटा, तुजे खातीर मागचें हांवें रावोंक ना. निरंतर मागण्याचें भंडार कितें तें जावन आसा मोग. देव कित्याक आमकां दिता? देव आमचो मोग करता. आमची विराराय सोसूंक जायनासतना मात्र तो आमकां दिना. ताच्या की चड तो आमकां मोग करता देखून ताच्या मोगाचो गुर्त जावन आमी मागिल्लें तो आमकां दिता. देखून आमी मागा जाय, दुरसोन आनी परपरोन न्हय, बगार आमी कालत्या काळजान आमी मागोवंक जाय. तर आमी मागिल्लें देव आमकां दिता खंडीत. पूण एक चिंता मात्र आमच्या मोती उडासान दवरूं जाय. देव एक मॅजिशियन न्हय वा तो एक ATM मॅशिनी न्ही. आमी सडाव चिंचे मागतना आमकां मेळाचंय, म्हळ्यार देव रेडी आसा थंय दिवंक म्हणून. ATMांत गेल्ले सना पयशे काडटात, असलो देव आमचो न्हय. हें चिंताप आमचें सारकें करून घे जाय. देव तसले मागणें आमचें आयकना, पूण देव आमचें मागणें आयकता आनी आमच्या मागण्याचो फळ आमकां तो दिजे जाल्यार कितें आमी सकट करीत जाय. पयल्या सुवातेर आमी काळजा मनान ध्यानान आमी मागा जाय. आमचें मागणें तें सादें जाय जाय. 2 जण देवळाक आयिल्ले, फारिजेव आनी पब्लिकान, आनी कोणाचें मागणें देवान आयकलें? पब्लिकानाचें मागणें आयकलें. तो सादो काळजान मागलो, आपणें सूख केलां, आपूण पातकी म्हूण तो वळखलो देखून देवाक ताचें मागणें भोव चड मेसवलें. देखून बायल्या देगीचें लोक पळयता, पाद्रा पळयता, आनी कोण पळयता, टीव्हीर येता, देखून असलें मागणें तें देवाक मेसवना. बायलें आडंबर जाय, पूण ताच्या की चड
आमच्या काळजांतावन आमी मागिल्लें देव आयकता. दुसरें, आमी मेळटा म्हणल्यार बरवशान मागा जाय. आमकां तें खंडीत मेळटलें. आमी सोडचें न्हय आमच्या प्रयत्न की आमकां कितले फावटी मागणें केलें, कितले फावटी म्हळें, कितलें विचारलें, देव खंय आसा अशें आमचें मागणें तें देवा मुखारी पावना, आमकां फायद्याक पडना. तिसरें, गरज आसचें आनी वायटाक कारण जायना तसलें आमी देवा लागीं मागोवंक जाय. आमचें सादारण एक मागणें आसा, तुमी हांगाचें रयत म्हूण चिंता, आमी पावस येवंक आनी पावस रावूंक मागचें आसा. वता आसा केदाळ आमी मागचें पावस येवंक दी म्हणून, बरो पावस येवंक दी म्हणून, आनी थोडे फावटी पावसूय नाका म्हणून. हें कोणें मागचें? रयतांनी पावस जाय जे म्हणचें, आनी त्या बिजनसमॅनांनी पावस मार्ग दिगेच्या तांणी पावस येनाका म्हणचें, तांचें वस्तू सेल जायना पावस आयल्यार. देवान कोणाचें मागणें आयकोवचें? देखून आमी जाय जाताना पावस येवं दी, पावस नाका, हें आमचें चिंता. पूण देव सक्कट जाणा. बऱ्यांचेरी कोट्यांचेरी तो एकच रितीन पावस आनी वत धाडटा हें आमकां कळीत आसा. देखून स्वार्थाचें आमचें मागणें जावं नजो, आमी उसरता वय, पूण देव जाणा आमकां कितलें खंयचें बरें म्हणून, आनी त्या प्रमाणे तो दिता. थोडे फावटी तें आमकां बऱ्या पडटा वा वायटा पडटा, पूण हेरांक तें उपकारता. आनी चवथें, आमचें मागणें देवाची खुशी आमचें तें जारी जावं दी म्हणून आमी मागा जाय. आमच्या बापा म्हणल्यार मागण्यांत आमी हर एक फावटी म्हणटा आमची खुशी न्हय, देवाची खुशी. देवाची खुशी कितें म्हणल्यार आमी समजल्यार ती जारी जाताना आमकां स्विकार करूंक साज जातलें. मस्त जाणांक पिडा येतात, जायत्यो मारेकार पिडा आयली घडीत आसात, आनी त्या वेळार कितें जाता, आमी कंगाल जाता, निराश जाता, आनी आमी मागता, आनी आमी कितें म्हणटा, देव खंय आसा, देव कितें आयकना म्हणून. पूण आमी सोंसणीकाय कान गेल्यार देवाची खुशी कितें म्हळ्यार आमकां पिडा शिडा सोंसूंक साध्य जातलें. आमी माग जंय करपा पिडा गूण जावंक आनी ताच्या किसड आमचेर आयिल्लें आनवार तें निवारूंक. देव आमकां खांट्यांत सोळोव करता आसतना तो आमकां वनो वा मोचे तो आमकां दिता. देखून आमचे वयर आयिल्ली पिडा येनाका म्हणचें न्हय आनी दुरसोवचें न्हय, बगार आमचे वयर आयिल्ले आनवार वा पिडा शिडा ती गूण जावं दी, पयस सोंसों दी म्हणून आमी मागोवंक जाय. आनी निमाणें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी मागता आसतना नितळ काळजान मागा जाय. कुश्टेपण खोटेपण मोसोर मनान दवरून मागोवंक जायना. हेरां खातीर वायट आमी मागोवंक जायना. आमी कालत्या काळजान मागा जाय. किर्तनकार म्हणटा, देवा तूं हें कालतें काळीज केदींच तिरस्कार करिनाय. देखून कालत्या काळजान मागिल्लें सादें मागणें तें देवाक चड मेसवता. असलें मागणें मात्र आमच्या जिवितांत बरवसो सोडयता, आमच्या जिवितांत तिरासान सांबाळूंक उपकारता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमच्या मागण्या मुखांत आमी बरवसो कंगाल जावचें न्हय. ह्या दिसांनी जावची जायतीं घडितां जावं आमच्या कुटुंबान, आमच्या परिसरांत ती आमकां देदस्पर करतात, कंगाल करतात. तरी आमच्या मागण्याचें बळ हाचे वयर जैतवन जावं दी, आनी ह्या मरिफात सुम्याच्या आशिर्वादां बेसांव आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवं दी म्हणून मागया.